राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर कारवारसून अंकोलाक जो रस्तो गेल्लो आसा त्या रस्त्याचेर कारवार लागीं आशिल्ल्यात एका सुरूंग मार्गाच्या तोंडाचेर जोरदार पावसाक लागून दरड कोसळ्ळेली आसा। तेका लागून हो एक सुरूंग मार्ग आसा तो वाहतुकी खातीर कारवार वाहतूक पुलिसांनी बंद केल्लो आसा आनी पर्यायी मार्ग म्हणून जो दुसरो सुरूंग मार्ग आसा त्या मार्गाल्यान दोन्ही बाजून सध्या वाहतूक सुरू केल्ली आसा। बुधवार पासून कारवार आणि कारवार जिल्ह्याच्या किनारपट्टीचेर जोरदार पाऊस पडत आसा। तेका लागून अनेक ठिकाणी दरड कोसळपाचो प्रकार आसा तो घडत आसा। जो सुरूंग मार्ग आसा त्या ठिकाणाचेर गेल्या वर्साही पावसाक लागून जो मार्ग आसलो तो बंद जाल्लो। या वर्साही पुन्हा तो मार्ग दरड कोसळ्ळ्या लागून बंद जाल्ले आसात आणि तेका लागून वाहतूकदाराक अडचण निर्माण जाली आसा। प्रुडंट खातीर प्रमोद मुंडे। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.